फर्स्ट टाइम तुम्ही BJP सोडून इंडिपेंडन्साचे आयज वोटिंग करता, एकंदरीत कितें दिसता? आयचो दीस हो तसो खूप महत्वाचो असता आणि आसाय. खऱ्या अर्थान वोटर जो राजा असता, मतदार राजा म्हणतात, नावापुरते म्हटले वता, पण खऱ्या अर्थान तो 5 वर्षांतसून एक दीस मतदार राजा असता. आज तो मतदार राजा असा. हांवूय मतदार ह्याच भुमिकेतसून हांवें मतदान केला. 5 वर्षांतलो एक दीस तो राजा आणि निवडून दिल्लो लोकप्रतिनिधी 4 वर्सां 11 महिने आणि 29 दीस तो राजा. आणि त्यामुळे मतदार राजान 5 वर्सांतसून एक फावट मेळणारी संधी ही पुरो विचार करून ती वापरूंक जाय. इलेक्शनाच्या काळात धमक्यो असतात, पैशांचो महापूर असता, आश्वासनां असतात, ही सगळी आयकपाची. ती आयकून जातकीर आज आपले फुडल्या 5 वर्सां खातीरचे भवितव्य घडयणारे, आपलेच न्हय, खास करून राज्याचे भवितव्य घडयणारे आज मतदान करणारे नव मतदार असतात, इवन काही फाटले सुद्धा असतात. हे गोंयच्या मुक्तीनंतर जन्माल्ले मंडळी. ही बहुतेक मतदार हे आता मुक्तीनंतर जन्माल्ले असतात आणि ताका लागून आणि सुशिक्षितय ह्याची मतदानाची मोठी फळी आसा. म्हाका खात्री आसा की ह्या फावटीचो मतदार केवळ मांद्रे मतदारसंघा पुरतोच उलयना हांव, खूब गोंयभरांत चर्निंग जाला. डावपेच, धमक्यो ह्यो सगळ्यो जाल्यो, पूण ह्या फावटीचो मतदार, ह्या फावटीच्या इलेक्शनाक मतदार हो ह्या सगळ्या प्रक्रियेतसून वचून एक आदर्श गोंयचे भवितव्य ठरयणारी टीम अशी खंयच्याय पक्षांतली जावनी मनांतल्या मतदारांक म्हजी एक मनांतसून, काळजांतसून, हृदयांतसून शुभेच्छा. सर, तरी मताधिक्य कितले घेतले तुम्ही? हांव एक आज सांजेवेळ पर्यंत सांगूंक शकतलो, पूण जबरदस्त म्हाका दिसता पाठबळ म्हाका मतदानाचें मेळटा. मनी पॉवर तशें मोठ्या प्रमाणात मनी पॉवर, तुडुंब, तुफान, पैशांचो पावस व्हांवता. मागीर आश्वासनाची खैरात आसा आणि धमक्याचें सत्र चालूच आसा. हे सगळे इतलें सगळें आसून मतदार ज्या पद्दतीन उत्साहान भायर सरता तेन्ना निश्चितपणे मांद्रेंत इतिहास हे फावटी घडटा. तर अपक्ष विरुद्ध भाजप अशें मतदान जातलें अशें तुमकां दिसता? हय 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 निश्चित. खूब म्हणजे हांगा हांव अपक्ष आसा, हांगा भाजपच्याय काही नेते मंडळीन मोठ्या प्रमाणावर हांगा येवन खरें म्हणजे एकदां आमच्या फाटलें न्ही जालें न्ही, तुजो संवसार वेगळो म्हजो संवसार वेगळो, ही गोश्ट जाल्या नंतर हांगा खूब मोठे मोठे नेते रातचे अपरात्री ह्या वाड्यार त्या वाड्यार, ह्या समाजाक त्या समाजाक जें करपाचें काम केलें तातूंत ताणें आपली पद घालयली ती घालयलीच, पूण गोंयभरांत पक्षाचें स्थान देंवयलें तांच्यांनी. म्हणजे मांद्रे मतदारसंघांतलो एक सीट भाजपचो वता हें आसाच, पूण ताच्याय पलीकडे ताच्या आपल्या कृत्यांतसून तांणी आपल्या वक्तव्यातसून ताणें गोंयभरांत किमान 2-3% तरी मतां पक्षाची कमी केली आणि म्हाका सिंपती दिली. हांव घरोघर भोंवता आसतना म्हाका आश्चर्य दिसा, सर आमकां खबर आसा तुजी निशाणी कपाट ही. आपल्याक पुण्यासून अमक्याचो फोन आयिल्लो, आपल्याक मडगांवच्यान अमक्याचो फोन आयिल्लो, आमचे कडेन अमके सोयरे म्हापशेच्यान आयिल्ले. म्हणजे मतदारसंघा पलीकडले लोक गोंयभरांतले, राज्यभरांतले, इवन देशभरांतले, आणि काही कडेन तर इन्स्टन्सीस आपल्याक USसून फोन आयिल्लो, UKसून फोन आयिल्लो, अशें सांगणारी मंडळी, म्हजो प्रचार करणारी जगभरांत आसली. हांव नकळो, हांव कोणाक कॉन्टॅक्ट करूंक पावूंक ना, पूण एक जी सिंपती म्हाका मेळटा आणि सिंपती मेळटाच आणि त्याच बरोबर गोंयचें भवितव्य, गोंयचें हीत हें सादारणपणे
खंयच्या मनशाच्या हातान आसा हें सादारण लक्षांत आयलें